काल जे केजरीवाल गोंयांत येयल्या तांचे गोंयचे जर सगळी पत्रकार परिशद पळयली त्या नंतर लोकांच्या मनांत आनी गोंयच्या लोकांच्या मनांत कितें आसा हें रोखडेंच दिसतलें. ते कित्याक आयल्या आनी काम कितें आशिल्लें हें तांणी कांयच सांगूना लोकांक. ते फक्त हांगा येवन पावर डिपार्टमेंटाचेर उलोवन गेल्या आनी आमचो जो कारापूर प्रोजेक्ट काय खंय तरी कितें उलयलां ते एक दोन शब्द उलयला. हेचो अर्थ कितें हें तुमी पयलीं लक्षांत हाडा. हे दोनूच डिपार्टमेंटाचेर ते उलोवन गेले आनी हेचे विशीं ते कित्याक उलयले हें तांकां विचारलें मरे. तांणी हांगा येवचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान क्लियरली सांगलां की जे कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते आमी रिजॉल्व करतले. मागीर तो लोड एप्लिकेशन आसूं किंवा इतर गोश्टी आसूं, रेट्स किंवा स्मार्ट मिटर. आतां मुख्यमंत्र्यान हें सगळें सांगलां आसतना तांणी गोंया येवप आनी तितलेंच उलोवन वचप आनी लोडा प्रोजेक्टाचेर उलोवप हें बरोबर न्हय. लोडा प्रोजेक्ट ताणें दिल्लींत कितले केले ताजो हिशोबूच ना. मातशें पळयात दाखयता. ताका हरशीं तुमी प्रश्न विचारपाक जाय पत्रकारांनी. बाबा तूं येवन एक लोडा प्रोजेक्ट हांगा करता आनी ताचेर उलयता दिल्ली तुवें कितले केले काय विचार. सगळे दिल्ली लोडा प्रोजेक्ट ताच्या हातूंत जाले लास्ट 10 वर्सां पयलीं येयला. हांव ताचेर येना, म्हाका पडूना तें तो कितें उलयला. पूण जेन्ना मुख्यमंत्री आमचो उलयता आनी सांगता की आमी हें सगळें सारकें करतले म्हणून आनी मुखार ताचेर योग्य डिसिजन घेतलें म्हणून तेन्ना ताका हांगा येवन तितलेंच करून वचप हेचो ताणें हरशीं पळोवपाक जाय पंजमा. ताचेर टिका कितें जाली पंजमा कितें जाली. मान जो विधानसभेत येता तांचो चीफ मिनिस्टर तो हालत ढुलत येता. तो हालत ढुलत कित्याक येता हेचें ताणें लोकांक स्पश्टीकरण दिवचें. सगळ्याच लोकांक असले गोश्टी लोक चड पळय. कारण तो हालत ढुलत जो विधानसभेत येता किंवा ऑफिसां येता तो कित्याक लागून हालत ढुलत येता हें ताणें सांगपाक जाय. ताणें आमकां येवन हांगा सांगपाची गरज ना. ताणें तांचें हें अवश्य करचें. ताचेर हांव टिका करना. ताणें अवश्य पूण येवन हांगा तितलेंच करून वचप हाचो अर्थ कितें. एक तर ताका तें कोण तरी करपाक सोदता सांगता आनी तो आनी दुसरो म्हज्या प्रायवेट रेजिडंसाचेर जे म्हजे भाव भयणी बापूय सगळे थंय त्या घरांत आशिल्ले अशें म्हणून कोण थंय येवन हें करता आंदोलन करता आनी म्हज्यो प्रायवेट मिटिंगे आंदोलन करता तें डिसिजन म्हजें न्हय. स्मार्ट मिटर हें डिसिजन जें आसा तें सबंद भारतांत हें डिसिजन जालो तें मुख्यमंत्र्याचें न्हय आनी म्हजें न्हय. बऱ्यो गोश्टी इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमी वेळ दिवपाक जाय आनी तो वेळ खंय चूक जाली कितें आसा जाल्यार तें मुखार आमी सुदारपाक जाय. आनी ते गोश्टी म्हाका आप सारक्या पक्षान सांगपाची गरज ना. खुद्द तांच्या मतदारसंघांतले जे मनीस आसा ते येवन म्हजे कडच्यान काम करून घेता. फॉर एग्जाम्पल वेंजी वेगासान जें काम केलां ताणें हरशीं उलोवपाक जाय हेचेर. वेंजी वेगासान जें काम करून घेतलां आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन तितलें काम कोणीच करून घेवना. हांव ताका एप्रिशिएट करता पूण तें एप्रिसिएशन थंयच उरना आनी नाका त्यो गोश्टी. गोंयांत जेन्ना चेंज इन हें करता आमी लायट तेन्ना सदांच 2 लायट वता सकाळीं आनी सांजची. हें ताणें सांगपाचें ना. म्हणजे म्हयन्याक कितले फावटी मिनिमम लायट वता. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी 60 फावटी वतात. दिसा 2 करतात. तुजी वताना दिसा 2 आमकां ते फिडर चेंज करचें पडटा. आमकां जे ग्रीड येता ते ग्रीड जेन्ना आमकां ह्या ग्रिडा वयल्यान त्या ग्रिडार घालपाक जाय तेन्ना आमकां ते 1, 2, 3 सेकंद लायटी वतात. दुसरें गोवा पयलीं बसून आमी आतां आयल्या मुख्यमंत्री 7-8 वर्सां जालां आसा आनी हांव जुनो हेच्या पयलीं जे मॅन्युफॅक्चरींग जावपाक जाय आशिल्ली इलेक्ट्रिसिटी ती गोंयांत ना. गोंय इज डिपेंडंट ऑन अदर स्टेट्स आनी सेंटर. MOST सॉरी आमचे युनियन मिनिस्ट्री जें करता तें आमकां करपाक जाय आनी युनियन मिनिस्ट्री जें सांगता तें आमी इम्प्लिमेंट करपाक जाय. नाजाल्यार आमी ते जर तांचें जर आमी आयकना जाल्यार तितलें बजेट प्रोविजन आमी करपाक जाय. ह्यो गोश्टी तांच्या लिडरान येवन गोंया आमकां सांगप हाचो म्हाका तरी हें बरोबर ना. ताणें तें पंजाबासांचें तो सगळें उलयता पंजाबातले 300 मिटर फ्री दिले म्हणटा. आमी पळयना फ्री दिवन कितें कितें फ्री दिले नंतर कितें कितें जाता. हें
आमी सगळें पळयल्लें आसा. ताणें शेतकऱ्यांक कितें केलें पंजाबा खातीर ताणें सांगचें आशिल्लें. तें सांगनासतना केलो तो. शेतकऱ्यांक ताणें कितें केलां, आमी शेतकऱ्यांक कितलेशेच गोश्टी केल्या. ताणें कितें केलां तें सांगचें आशिल्लें. कारण फार्मींग इज द मेजर हें इन पंजाब. रायस कल्टिवेशन जें आसा तें मेजर इन पंजाब. गंव कल्टिवेशन मेजर इन पंजाब. ताजेर ताणें उलोवपाक जाय आशिल्लें. तो आयलो तितलो पावर आनी लोडा प्रोजेक्टाचेर उडयलो आनी गेलो. ताणें मातशें हांगा जे लिडर ताका सांगता पळय तांचेर विश्वास दवरचो न्ही. आमचे लिडर कितें हें पयर म्हणजे प्रायवेट हेका ते आंदोलन करपा आयलें हेचे वयल्यान सिद्ध जाता. आनी ह्या हेजेर आतां हेचे फुडें म्हजें संभाशण ना. त्या आप हेचे फुडें जशें आजची परिस्थिती गोंयांत कितें जाली, काल म्हजे अगेन्स्ट राविल्लो उमेदवाराकूच तांणी सस्पेंड केलो काय ना. अशीच परिस्थिती आपची जातली. हांवें उलोवपाची गरज ना. पयर म्हाका ज्यो पुजा नायकाच्या केसीन जाणें म्हजेर आरोप केल्ले त्या मनशान म्हाका येवन आपली चूक जाली म्हणून सांगलें. येवन सांगलें आपली चूक जाली म्हणून येवन गेलो. तो नमस्कार करून गेलो. तुजे सारके मनशाचेर आपल्यान नाका आशिल्ले आरोप केले आनी ती आपली चूक आपल्या त्या बायलेन कित्याक सांगलें. हें हांवें सांगनासतना पयरचो पावूण तास ताणें म्हाका दिलो आनी ताणें जावन ती मिटिंगा पयलीं हांवें मिटींग ताका हें केलें आनी हांवें माफ केलो. कारण आमकां आवय बापायन सांगलां, शिकयलां, संस्कृतीच्या मळार कशें वागप तेंय शिकयल्लें आसा. आनी त्या आशिर्वादान आज पळय आवय बापायच्या आशिर्वादान आमी संस्कृतीच्या मळार काम करता. ताणें जेन्ना म्हाका सांगलें की आपली चूक जाली हांवें ताका माफ केलें. म्हाका आज पसून आनी ताणें इतलेंच न्हय, ताणें फुडें इतलेंय म्हटलां की हाचे फुडें कोण पळय ताचेर कितें उलयता तांचीच नांवां हांव ओपन करता. म्हणजे अजूनय आहा तितून भितर अशा डिपार्टमेंटान सांगलां. म्हणटकच ह्यो गोश्टी आतां इल्ल्यो इल्ल्यो मुखार येतल्यो, आपोआप येतल्यो. हो विजय आसा आमचो. आमी जे सत्यान काम करता पळय हें सरकार, त्या सरकाराचो हो विजय आसा. आनी ह्या सरकारांत रावन आमी हें सरकार परत कशें येतलें हें पळयतलें आनी त्या खातीर आमी काम करतले. जे लोकांचे प्रश्न सोडपाचे आसा ते कशें सोडपाचे हे लोकांनी आमकां सांगपाचें. म्हाका तरी सांगपाची कोणीच गरज ना. सो हितून षडयंत्र खूब जाणांचे आहा. खूब जाणांचे आसा. षडयंत्र आसा आनी आसूं दुसऱ्या पक्षांचे आसा, भितरल्या पक्षांतल्या लोकांचे आसा. त्या बद्दल दुमत ना आनी तें म्हाका कळटा. आनी त्या खातीरूच कालचो जो प्रश्न आसा पळय, हांव सुद्दां सरप्रायज. म्हाका ताणें फोन केलो आज म्हाका मिटींग दी म्हणून. कशी तरी हांवें पावूण तास ताचे बरोबर ते 1 तास मिटींग केली आनी बरे तरेन बरे गोश्टी एकामेका कडेन डिस्कस केल्यो. आनी हो हांव म्हजो विशय म्हणना, हो जो गरीब जनतेचो जाणी म्हाका निवडून दिला त्या लोकांचो विजय. यू हॅव फॉरगिवन हिम. यू हॅव फॉरगिवन हिम आनी आमी सगळे माफ केले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.